आमकां हे संस्थ्यार उजो पेटला म्हणून हे डांप केल्ले ताका 2:25 कॉल येयली. सो इमिजिएटली आमी ते कॉल जेन्ना हिंगा आयले तेन्ना ताका सांगूंक लागले आमकां 2 सुमारूच पेटलेलो म्हणल्यार ताणें आमकां कॉल लेट दिले ते ताका खबर ना ते सगळे न्हिदून आसले अशें ते सांगता. सो इमिजिएटली आमी येवन फायर फायटींग स्टार्ट केलें. इमिजिएटली तेंची JCB मशीन हे करूंक जाय हे चारय वाठार नीव शेड तेंची ही नीव शेड म्हणजे हे चौकलें ते सेग्रिगेट करून तेणी डंपिंग केलो आहा. सो चारय सायडीन ताका ऊस पेटलेलो आनी ते प्रेसींग मशीन आहा तेंचे ते प्रेसींग मशीन ती सायडीन आहा थिंगाय ऊस पेटलो आहलोलो. एक चलतालें हूंय एक चलना म्हणून ते सांगता म्हळ्यार ती सद्या बंद आहली. सो चारय सगळ्या उजो पेटलो आनी इमिजिएटली हांवें फायर फायटींग स्टार्ट केली. JCB मशीन घातलें उदो पयलीं मारलें JCB मशीन घालून ते वयर एरिएशन करून उदो मारून ते थंड केलें. 2 लागत म्हाका 10:30 ते 11 सुमार आमचें हें फायर फायटींग बंद जाल्लें. सो ऑलमोस्ट 8-9 वरां आमी फायर फायटींग केलें सकाळसान आनी उजो क्लियर केलो. उजो पेटपाचें मेन म्हणटा हिंगा इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें सगळें उस पेटला तें मेन दिसता आनी तें कांय कोणाक खबर ना उस कसो पेटलो. ओके ते मशीन मातशें ती जळोन गेली म्हणजे कितें ती हें जाल्ली आतां ती रिपेर जाता ती आमकां कांय खबर ना. म्हळ्यार येवन आमी इमिजिएटली तुरंत एक्शन घेवन तो उजो स्प्रेड भायर आनी स्प्रेड जावपाक दिलो ना. सगळें हें केलो आयसोलेट करून काबार क्लियर केलो. कितले फायर टेंडर यूज केले आमी फायर टेंडर सुमार आमचे मडगांवचे 2 फायर टेंडर एक बावजोड 12,000 लिटराचो आनी एक वेर्नाची. सो आमी सगळे ट्रीप मारून येवन सगळे गाडी धरून 52,000 मारले उदो पालोवपाक. ओके आनी 10-15 क्रू मेंबर्स हिंगा फायर फायटींगेक उदो पालोवपाक सगळ्यांनी तयारी केल्ली. चल चलो ओके.